सर तुका थँक्यू म्हणटा कित्याक हे उतराक येयला म्हणून आमी खूब आसात उतराक आमी आतां हो 21 केला आतां जाल्यार आमी सेंट ज्योती चॅपलान आनी आमी सब ज्युनियराक येवन एज अ मॅनेजर कॉस्मी ऑलिवेरा आनी थँक्यू म्हणटा आनी हेड कोच आमगे रामेश आनी एसिस्टंट कोच आमगे एडी आनी फिजिओ आमगे सुरज ओके आतां मी पंजाब वयताय सब ज्युनियर खेळपाक आनी आमी 28 तारखेर फर्स्ट मॅच आमची 30th तारीख फर्स्ट सेकंड मॅच आनी 1 नोव्हेंबर थर्ड मॅच आमची आनी आमच्या ग्रुपान आहाय गोवा पंजाब केरला आनी हरियाणा फर्स्ट मॅच आमी हरियाणा खेळटाय आमी 28 तारखेर सेकंड मॅच केरला खेळटाय आनी थर्ड मॅच आमी पंजाब खेळटाय ओके तास काळा गोंयच्यान बा आनी आमी जायते भुरगे आहले बरी करून सिलेक्शन नॉर्थ आनी सावथ आनी हे भुरगे युथून काडले 20 भुरग्यांनी आतां एलीच आमी खेळ्ळे 4 5 मॅच खेळ्ळे आनी बरो आमकां एलीच आमी आपणाक खेळ दाखयला एज सालगार अंडर 16 खेळ्ळे आमी जिखले तेंकडे लेवाल सिनियर वुमन्साक खेळ्ळे पोरून सालगार खेळ्ळे जिखले आमी आनी आतां एलीच भुरग्यांनी मुखार खेळून आपल्याक दाखोवचें 3 मॅची जिखले जाल्यार आमी क्वॉलिफाय सेकंड रावंड आनी हांव एक सायड म्हणटा आमी जेबेक हांव थँक्स म्हणटा प्रेजिडंटाक जायतो वार टिकेट्यो मेळनासले प्रॉब्लम जाले तेमी आमी ऑफिसान ट्राय करून आमकां फ्लायटा टिकेट दिली आमकां आनी आमचो फ्लायट आमी रातचो आमच्या 24 नायट दीस 24 पडटा 2:55 फ्लायट गोवा टू मोपा टू दिल्ली टू अमृतसर ओके आनी आख्या गोंयच्या लोकांनी हांवें भुरगीं वचून मागचें आमी हे गोंयची जाल्यार बरो How do you feel you are selected for the game? I feel very proud of me to get selected for the state. Okay. What's our plans for your future plans is there? Future plans, I will give my best and I'll try to become a professional player. Okay. All the best for the game, huh? Thank you. This is Alpha Louis. My son is selected for GFA. It's a great honor to be selected and it's a grace by God. We are thankful for the entire, for the team actually, and we pray that they win and I feel great. Thank you. Okay. Hi, I'm Pranav Fernandez. I'm really happy that my brother made it to the state team, and I wish him all the very best for him and for the whole team. Hi, I'm Janavya, Dwayne's mother, and I feel very proud to say that my son has been selected for the state team to play at the national level. I wish the entire team all the very best in the tournament. Thank you.